लोकल स्टोरीज एपिसोड नंबर 5. लेट्स गो. आय तुमचें नांव कितें? रजनी गेल्या शेत आं तुमगेलें शेत वय थिंगा पयसांनी वय रोंपिता. ही शेतां न्हू आतां आमी शेत रोयताय थिंगा ही कोण रोयताय शेत जाल म्हणटरी ही कोण रोयताय मागीर ती काडून हिंग विकताय कोण बियाण फूल रोयता नाब रोयता खिडकी रोयता आनी आमी कितें मिरय रोयता पिया रोयता. तूं ल्हानपणी सावन रोयता हा काय तूं आतां ना पयले सावन रोयतालो. आनी गव्हर्मेंट तुमकां कितें हेल्पींग कोता? म्हाका मुगो गोमोर आसा पयशे येता 2000. आवय तितून जायना न्हू चोडू. सकाळ फुडें ती मामी शेतां आसोता हेपार बी काडपाक आनी हांव घेवन वयता विकपाक. तूं लोक 100 रुपया हें घेवपा येता तेन्ना कितें म्हणटाय 100 रुपया म्हारग म्हणटाय काय? हय म्हारग मुटाय. हांवें म्हळ्यार कश्ट करूं नाका गा म्हळें. हय कश्ट करूं नाका. सार जाय 2 बासां सार जाय बी जाय नाकाय. आतां कोण खूनाय न्हू शेत ती पोर जाणटी आलो तींच कोताली पासून तो थिंग बसलो हा फास्टिंगाचेर. म्हळ्यार हें सारकें न्ही न्हू लोकांगे पोटाचे विमान ते आपणागे जमीन हें कोताय लोकांगे काडून घेताय लोकां कोची. सो तें केलें जाल्यार आमगे गोंयचें सगळें सगळे पाड जाता न्हू. सो वी आर विथ विरेश. हय